Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, आयच्या घडीक जरी कोविडाच्यो केसीस कमी जाल्यो जाल्यार सुद्दां आमी जे म्हणटा नॉर्म्स जे सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आनी सॅनिटायझर हे वापरप कोणीच सोडपाक जायना, कंपल्सरी वापरपाक जाय. आनी हेजी अजून खूब दीस गरज आसा. म्हणून आत्तां केसीस कमी जाल्या वेगवेगळी कारणां आसतलीं. खरे केसीस ड्रॉपूय जाला, म्हणजे तशें 1400 टेस्टिंग जाले, काल 185 आयले. म्हाजी सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा, कोणायकूय जोर येता आसत जाल्यार तुमी स्वताचो दोतोर स्वता जावं नाकात, हाजेर एक्सपेरिमेंट करूं नाकात. तुम्ही स्वतः हॉस्पिटलांत चलात, टेस्ट करून घेयात. दीस इज न्यू व्हायरस असल्या कारणान केन्ना तेजो स्पायक परत जायत हें सांगून नजो. म्हणून आमी प्रिकॉशन्स जी आसा ही 100% प्रिकॉशन सगळ्या लोकांनी सगळे बाबतींत घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. खंयसरूच कमी जाल्यो केसीस म्हणून आमी जरी आमी सगळ्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी उगड्यो केल्यो, सगळ्यो केल्यो, बट विथ फॉलोवींग द SOP. फर्स्ट टाइम इट हॅज रीच टू 15%. हाज्या पयलीं एक म्हयनोभर इट वॉज अराउंड 35, 30, 40 अशें आशिल्लें. सो नाव इट इज कम टू 15%. दॅट मीन्स डेफिनेटली देर इज अ डावनवर्ड ट्रेंड. आनी जर एक आठवडोभर जर आमी हे नवरात्री एंड सेलिब्रेशन्स, दसरो, दिवाळी आमी अंडर कंट्रोल दवरलें, सो कॉल्ड हे पार्ट्यो ज्यो चलता इन रेव पार्ट्योज ऑर ह्यो सगळ्यो आमचे ज्यो वॉट इज कॉल्ड आमच्यो रातच्यो पार्ट्यो करतात त्यो लोकांनी जर कंट्रोल दवरले, मास्क घाले, सारखे डिस्टन्स दवरले, जाल्यार म्हाका दिसता बाय एंड ऑफ नोव्हेंबर वी विल बी एबल टू विन ओवर दीस COVID. And then we have to prepare ourselves for the second wave, which might be maybe in February or January and February येऊ शकता. So आम्ही जर सारखी केअर घेतली that also we can keep it under control. By November end to by first week of December we will be in total control of the disease. थोडे केसीस जातल्योच, तुम्ही सगळे झिरो जातले अशें धरू नाका. इवन डेथ रेट्स पयलीं 10, 12 लोक मरताले, आयज ते 5 ते 6 चेर आयले. सो इट इज, आय फील दॅट वी आर अंडर कंट्रोल. अशें न्हय की गेले म्हणून आमी ते आतां सुशेगाद चल मजा मारया, दांडिया खेळुया अशें जावचें ना. यू हॅव टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स.